खंयच्या गोंयकारांक फर्मागुडीची तवशी खास करून पिपऱ्यो खावपाक आवडना, पूण गोंयची ही फामाद तवशी रोवपी मळेकारांक खर्च वाडत चलिल्ल्यान सध्या लुकसाण सोंसचें पडटा। अजापाची गजाल म्हळ्यार शेकड्यांनी वर्सां सावन चालू आशिल्ल्या ह्या पारंपारीक शेती प्रकाराक सरकारा कडल्यान कसलोच आदार मेळना। तवशाच्या लागवडी खातीर गडगंज माटोव घालचो पडटा। माटवाचें सामानूय खूब म्हारग जाला। तशेंच मानाय आनी साऱ्याचेर चडशे पयशे खर्च जाल्ल्यान फायदो कांयच उरना अशें फर्मागुडये वयलो एक शेतकार राजेश नायक सांगता। साऱ्या खातीर तरी सरकारा कडल्यान आमकां मदत मेळपाक जाय अशी शेतकऱ्यांची मागणी आसा। ही पारंपरीक शेती तिगून उरपाक जाय जाल्यार सरकारान हातूंत लक्ष घालून ह्या शेतकऱ्यांक मदतीचो हात दिवपाची गरज आसा। हे फक्त आमकां अशी तयारी करपाक आमकां 3 म्हयने लागता। फळ मेळटा आमकां एक अशें तशें 15-20 म्हयनो, त्याच्या वयर काय मेळना। चवथ म्हळ्यार आमी घरा मानाय सगळें खणपाक मनीस आहे। माती आतां माती काडपाक जाय ते स्पेशल मनीस हाडचे पडटा। बेश्टे कोणा गाडयांक हाडून तांकां कळना। त्यात काम जाणा आशिल्लो त्याच मनीस जायो। बेश्टे कोणाकूय हाडले म्हणून तें जायना। आनी हांकां आतां हे बांबू आतां विकते घेवचे पडटा। पयलीं आशिल्लो 20 रुपया, आतां 60 रुपया जालो। तरी आतां कोण डिमांड करता 100 रुपया म्हणटा, तो आमकां घेवचोच पडटा। कित्याक नाजाल्यार आमचें तें काम जायना, तेका लागून आमकां तें घेवचेच पडटा। ह्यो आतां मेडी आमी विकते हाडटा। 20 रुपया 30 रुपया कशी सांगता तशी हाडची पडटा, कित्याक जाय म्हणटकीर हाडची पडली न्ही। गव्हर्मेंटाचें पयलीं सारें आशिल्लें 600 रुपया पोतें आशिल्लें, आतां 1200-1500 जालें। तरी आमकां घेवचें पडटा, सबसिडी आमकां कांय ना। रेट वाडत आसा, तेजेर आमकां कांय फायदो ना। आमी आतां करपाचें आसा प्रॉपर्टी म्हणून आमी करता, नाजाल्यार आमकां कांय फायदो कांय ना हितून। हे आमी मडगांव घेवन वयता, होलसेलान दिता। सकाळी गेले 8 मेरेन येयले, पूण ते आमी रेटीक बसना। कशें कितें आतां केलां, खंय तरी कोणें घेवकूच जाय, कोणाक तरी हाती लागो जाय अशें म्हणून आमी दिता येता। ते रेट फाल्यां सकाळी तो आतां मार्केटान बसता तुमकां खबर आसा आम्याची रेट कशी आसता, 1200-1500। पूण आमचे कडल्यान घेता आसतना 600 रुपयान घेता, डबलीन ते जोडटा। पूण ती आमकां फायदो काय ना आसतली, करतल्याक कांय फायदो नासता। आमकां गव्हर्मेंटाचो फायदो कांयच ना। ना आमकां फायदोच ना। गव्हर्मेंट दीत ना। हय, मानाय सुद्दां घालतल्यार 800-900 रुपया पगार मानायांक। मागीर तांकां कितें मानाय घातले, मानाया पयशे जाय कितले जाय, आमकां ते हिशोब करून आमी दवरिना। कारण आमी तो मरून मागीर तो कितें म्हणून करतली, मानाय घालचेच पडटा। मागीर फायदो काय उरना। फायदो म्हणजे कितें, आमी केल्ले ते आमकां ते हेकाय मेळना न्ही। आमी बाबा पयशे साऱ्या कितले मोडले आनी खाली दवरले कितले, मोडले कितले, ते आमकां मेळना न्ही। आतां जर आमकां कोणा गव्हर्मेंटान जर साऱ्या बी आमकां फायदो केल्लो जाल्यार ते पयशे आमकां कळटले, ह्या गव्हर्मेंटान आमकां साऱ्या पयशे दिल्या म्हणून हे आमकां फायदो मेळ्ळो अशें आमकां दिसतलें आसलेलें। गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक।